भुरग्यांक फकत पुस्तकी ज्ञान न्हय तर राजकीय आणि सामाजिक ज्ञान लेगीत भोव मोलाचे। ह्या हेतान गिरी पंचायतीत आयतारा पयलेच फावट बाल ग्रामसभा जाली। कोयर, भटकी सुणी, पिड्ड्यार रस्ते अशा वेगवेगळ्या समस्या भुरग्यांनी ग्रामसभेत मांडल्यो। ग्रामपंचायतीचो सरपंच तसेच हेर पंच वांगड्यांनी प्रश्न सुटावो करपाचे आश्वासन तांकां दिला। पळयात पुराय बातमी। Like it happened 2 times for our dogs, which meant they were like over speeding, especially two-wheelers. They just hit our dogs and his leg is injured. But who are these over speeding people? Tourists. Are they the locals or locals? Young boys? Not young, like they are Middle age? made sure. Big buses come inside and they damage the boundary walls and also the internet wires. The guy, he came back, he heard because his window was down. He is asking me if I want to die. He didn't ask me, I went, he asked these people, this guy and another two of my friends. आयज गिरी ग्रामपंचायतीन भुरग्यांची पहिली बाल ग्राम सभा घडोवन हाडली। आयज भुरग्यांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर आपले जे प्रॉब्लेम्स आहात त्या ग्रामपंचायतीन मांडले। भुरग्यांक पुस्तकी गिन्याना बरोबरच राजकीय आणि सामाजिक ज्ञान जावचे हो या ग्रामपंचायती फाटलो मुखेल हेत आशिल्लो। आयज भुरग्यांनी जे वाठारांत स्ट्रे डॉग्स आसा, जे रस्ते पिड्ड्यार आसा, त्याच बरोबर जी गार्बेज हांगा थंय लोक उडयता त्या वेगवेगळ्या विशयांचेर आयज ह्या ग्रामपंचायतीन भासाभास जाली। तशेंच जे विशय आशिल्ले भुरग्यांचे जे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ते ह्या वाठारांतलो ह्या पंचायतीचो सरपंच तशेंच हेर पंच वांगड्यांनी सुटावो करपाचें भुरग्यांक आश्वासन दिलां। तशेंच हो जो वाठार आसा गिरी हो क्लीन आनी ग्रीन दवरपाक भुरगे कशे पद्दतीन वावर करूं शकता अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर आयज ह्या ग्रामपंचायतीन भासाभास जाली। आयज आमचे फर्स्ट ग्रामसभा जाले भुरग्यांचे, सगळे बरे जाले। आमचे कितेंय डाउट्स आसले ते सगळे क्लियर जाले, हांगा आमी सांगले सगळे ओके जाले। आमच्या भुरग्यांक कितें ग्राउंड मागीर ओवर स्पीडिंग मागीर सगळे आमचे डाउट्स क्लियर जाले। तुका कशें दिसलें ग्रामसभा अटेंड करून? आय वॉज नाईस, सगळे बरे जाले। Today we had a first ever Gram Sabha meeting for the children. We discussed all about problems which happened in our village. We were able to find solutions also to it. And yeah. So what was the main discussion? तुका कशें दिसलें? It was a good discussion. We were able to bring out important topics about what bad was happening in the village, what we needed to resolve, and we were able to find what to do about it. I got to know about this from our ward member, and this Gram Sabha was my first and also about the village first. It was good and also spoke about some good things to put inside our village and keep it safe, clean. आयज आमचे सरपंच आणि डेप्युटी सरपंचान फर्स्ट टाइम आमच्या गिरी पंचायतीन बाल ग्रामसभा घडोवन हाडिल्ली आसा आणि हेच्या पयलीं आमी जायत्यो ग्रामसभा एटेंड केल्ल्यो, बट अशी ग्रामसभा जी भुरग्यांचे प्रॉब्लम्स आणि व्ह्यूज तेंचे आयकून आमी सॉल्व करूंक ट्राय करतले। आणि अशें म्हाका दिसता गोंयान सगळे पंचायती करिना, ज्यो गरज आसा भुरग्यांचे व्ह्यूज घेवन ते सॉल्व करपाची सारकी गरज आसा। मेन डिस्कशन आयज कितें जालें भुरग्यांचें? मेन डिस्कशन म्हटल्यार भुरग्यांनी एक तर गिरीन ग्राउंड ना, ते ग्राउंडा बद्दल डिस्कशन जालें। पार्क ना धाकट्या भुरग्यांक, चिल्ड्रन्स पार्क, तें आमी बेगीतले बेगीन करपाक ट्राय करतले। आयज म्हाका खुशी भोगता कित्याक आयज फर्स्ट टायम आमच्या विलेजान बाल ग्रामसभा म्हणून हे जाल्ले आसा। ते कित्याक प्रत्येकाने आपले व्यू मांडलेले आसा, ते आमी सगळ्यांचे आयकून केले, रेकॉर्डूय केल्ले आसा। तेंचे डिफिकल्टी ज्यो कितले आहात प्रत्येक सांगपाचें म्हळ्यार ते चायल्ड विलेज चायल्ड कमिटी एक काडलेली आहा, विलेज कमिटी केली आहा। तशेंच प्रत्येकाचे व्यू आमी आयकून घेतले, तांकां प्रत्येकाक थोड्यांचे गार्डन आनी कितें स्पीड ब्रेकर स्कुला कडेन तशें डिफिकल्टी आहा ते आमी प्रत्येक रेकॉर्ड करून घेतले, ते आतां आमी तेंचे फुडें सॉल्व करतले। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।